नमस्कार. आरडीएक्स गोवाच्या अपडेट खबराचित्रांत तुमकां माये मोगाचो येवकार. नदर मारुया म्हत्वाच्या घडणुकांचेर. पणजेचे आदले महापौर टोनी रॉड्रिगीसाचो काँग्रेसींत प्रवेश. सिद्धिनायक केशी संदर्भात पुलीस तपास सुरू आसा. मजगतीं सिद्धीच्या बापायन ब्रेस्तारा कळंगूट पुलिशेंत आपल्या चलयेचो खून जाला म्हण अज्ञाता आड केस नोंद केल्या. चलयेक न्याय मेळचो म्हूण घरच्यांची मागणी कायम. जाल्यार दुसरे वटेन सिद्धिनायकाच्या पोस्टमार्टम अहवालाच्या आदारान तज्ञांनी विश्लेशण अहवाल तयार करचो म्हूण कळंगूट पुलिशेन गोमेकोक पत्र बरयलां. ब्रेस्तारा कळंगूट एका हॉटेलाच्या भायर भयानक घडणूक घडली. हरियाणाचो पर्यटक संतोष बागवान आनी ताच्या इश्टाची लोकां मदीं झगडी जातकर ताणें आपले कडली पिस्तूल काडली. लोकांनी एकट्याक धरलो तो दुसरो पळो. पुलिशेन पिस्तूल आनी गुळयो जप्त केल्यात. प्राध्यापक हरिलाल मेनन हांची शुक्रारा गोंय विद्यापीठाचे नवे कुलगुरू म्हूण निवड जाल्या. येता त्या विधानसभा वेंचणुके खातीर राष्ट्रवादी काँग्रेस युती विशीं तयार आसा. मात काँग्रेसीन बेगीन कितें तो निर्णय घेवपाक जाय, ना तर प्लान बी तयार आसा म्हूण राष्ट्रवादीचे केंद्रीय फुडारी प्रफुल्ल पटेल हांच्यांनी शिटकावणी दिल्या. कोविड काळांत पयलींच धंदो सारको चलना आनी कांय लोक प्रायव्हेट गाडयो रेंटाक दितात. आमकां हाका लागून लुकसाण जाता. हाचेर येरादारी खात्यान लक्ष घालचें म्हूण मागणी घेवन रेंट कार संघटनेचे वांगडी येरादारी खात्याच्या संचालकाक मेळ्ळे. राज्यांत 5 ते 7 सप्टेंबर मजगतीं उटंगराचो पावस पडपाची शक्यताय पणजे हवामान खात्यान उक्तायल्या. बांबोळेच्या एथलेटीक स्टेडियमाक फ्लायिंग सिख मिल्खा सिंग हांचें नांव दितले म्हूण मुखेलमंत्र्यान दिल्या म्हायती. तरींतल्यान आरडीएक्स गोवाची कोंकणी खबराचित्रां हांगाच सोंपता. तुमकां ह्यो खबरो www.rdxgoa.com तशेंच आरडीएक्स गोवा ॲपाचेर लायव्ह पळोवंक मेळटल्यो. लेटस्ट व्हिडिओ खातीर आरडीएक्स गोवा यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करात. पळयत रावात आरडीएक्स गोवा. देव बरें करूं.